अबे साले तेरे को चांस दे रहा हूं मैं टीवी पे. चलो रेडी घेऊया. म्हणून रेडी. नमस्कार आदाब शास्त्री अकाल आणि योकार तुमका सगळ्यांनी युअर फेवरेट प्रोग्राम युवापंथी विथ सचिन सीझन 3 आणि आयज आम्ही गेल्ले डॉक्टर दादा वैद्य कॉलेज ऑफ एज्युकेशन फोंडे हांगासर. एक सुंदर अशी कॉलेज आणि तितलेच बरे आन्सर्स आमकां ह्या कॉलेजीन गावले. येस हे तुमकां हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदता. सीझन 3 चो हो 10वो एपिसोड आसा बट इतले सगळे कॉलेजींनी आमी गेले सीझन 3 पर्यंत पूण आयज पर्यंत सगळ्यात बेस्ट आन्सर्स आमकां जे गावले जे टॅलेंटेड आन्सर्स आमकां गावले टॅलेंटेड भुरगीं आमकां गावले ते म्हळ्यार दादा वैद्य डॉक्टर दादा वैद्य कॉलेज ऑफ एज्युकेशन फोंडे हांगासर. सगळ्यांनी आन्सर्स दिले. प्रायजीस एक्स्ट्रा गेल्यो आनीकूय प्रायजीस हांव दिवपाक शकता आशिल्लो ह्या कॉलेजीन बट टायम लिमीट आमचे कडेन कमी आशिल्लो आणि खूब मजा येयली हांगासर म्हाका आयज क्वेश्चन आन्सर राउंड खेळटा आसतना. प्रँक आसा ह्या विकाक खूब सुंदर असो प्रँक आणि प्रँक कितें आसा थोड्या वेळान तुमकां कळटलें. पूण हो म्हयनो द मंथ ऑफ लव मोगाचो म्हयनो अशें म्हणटा आणि एक दीस जो आमी सगळे जाण सेलिब्रेट करता व्हॅलेंटायन्स डे. आपलो कोणाकूय जर आवडटा आपूण मनीस किंवा आमच्या काळजाच्या लागीं कोणी खंयचो मनीस आसा जाल्यार आमी ताका आपलो मोग प्रकट करता वेगळे वेगळे तरेन. म्हळ्यार आमी तांकां मॅसेजीस धाडटा किंवा ग्रिटिंग्स दिता फ्लावर्स दिता. जर तुमकां कितें मॅसेज धाडपाची आसा तुज्या आवडट्या मनशाक तुज्या काळजाच्या लागीं जर कोण आसा ताका जर तुका मॅसेज धाडपाक जाय येस युवापंथी विथ सचिन तुमच्या खातीर हो चान्स घेवन येता. प्लीज इनबॉक्स मी युअर मॅसेज. कोण धाडटा तो ताजें नांव एड्रेस कितें मॅसेज आसा ती आनी कोणाक मॅसेज आसा ती हें सगळें म्हाका धाडपाक जाय. युवापंथी विथ सचिन खंय तरी आयली आसतली पळयात हांगासर जे पेजीचो तुमकां लिंक आसतले सगळे थंय चल युवापंथी विथ सचिन ह्या पेजीर चल लायक कर पयली ही पेज एंड देन तूं म्हाका मॅसेज धाड इनबॉक्स कर म्हाका तुजी कितें मॅसेज आसा ती मॅसेज जर तुजी बरी आसा जाल्यार हांव आमच्या शोचेर वाचून दाखयतलो. येस आनी सगळ्यात बेस्ट मॅसेज आसा ताका एक प्रायज गावतले. द चॉकलेट बॉक्स फ्रॉम नेस्ले इंडिया लिमिटेड हे तुका प्रायज आसतले जर तुजी मॅसेज खरेंच बरी आसा कोणाक आसा ती. देन प्लीज सेंड युअर मॅसेजीस आणि 10 तारीख 10th of February is the last date तू म्हाका मॅसेज धाडपाक शकता. ओके ही तर जाली मोगाची गोष्ट. सगळे जाण आपले मोगा वांगडा भायर खंय तरी भोंवपाक वयतले व्हॅलेंटायन्स डेक एंड कांय मनीस अशें आसता आमच्या सारके जे कामाचेर बिजी आसतले ओके आसतले कारण आमच्या लायफान फक्त काम आसा जें आमकां खूब आवडटा. हमारे लाइफ में तो भाई कोई नहीं है. बहुत ही उदास जिंदगी हो गई है. क्या करें कुछ तो करना होगा. एक कोण रे आवाज करता आधी टेन्शन. अरे उठ रे बाबा इतलं उदास कित्याक बसलाय. तुका कोणतरी मेळटले रे उठ रे. तुका चड दिला टेन्शन सगळ्या मारतो स्वतःच्या लायफान चड ध्यान दिवच्या परस दुसऱ्यांच्या लायफान चड ध्यान दिता काय मनीस. पाणू हांगासर परत दिसपाक जाय. कोणी घेतलो स्टुडियोन रे कोणी घेतलो स्टुडियो सारका. ओके ह्यो आशिल्ल्यो मोगाच्यो गोष्टी कारण ह्या व्हॅलेंटायन्साक तरी आमी सगळे जाण मेळून व्हॅलेंटायन्स डे मनोवया. बट मोगाच्यो गोष्टी करता आसतना लव युअर हेल्थ लव युअर सेल्फ हो एक आनी एक आमचो प्रोग्राम आसा जो ह्या म्हयन्याक तुमच्या खातीर आमी हाडलेलो आसा. कितें करपाक जाय तुमची हेल्थ जी आसा ताची चड काळजी घेवपाक जाय. त्या खातीर लव युअर सेल्फ आय लव मी असो हो कॉन्सेप्ट आसा. हातूंत कितें करतले आमी काय हेल्थ रिलेटेड तुमकां टिप्स तर दितलेच बट कितलो हेल्दी आसा हे आमी चॅक करपा खातीर ओन्ली फॉर मेल्स जे चले आसा तांच्या खातीर एक कॉन्टेस्ट दवरलेलो आसा. येस तुमचे फिटनेस आमी चॅक करतले. काय डेज तुमकां आमी दितले ओन्ली फॉर मेन बॉयज हांच्या खातीर. जर तूं कॉलेजीन वता किंवा तू कामाक वता आनी तुका दिसता जर तू खरेंच फीट आसा जाल्यार ह्या आमच्या कॉन्टेस्टांत तू भागीदारी जावपाक शकता. कितें करपाक जाय जाणा आमी तुका काय डेज दितले म्हळ्यार काय एक्सरसायज दितले ते तुवें कंप्लीट करपाक जाय. क्रॉसफिट एक्सरसायज आसतली सो प्लीज टेक केअर. जर खरेंच तू एक्सरसायज बीन करता जिमान वता किंवा तुका दिसता जर तू फीट आसा जाल्यारूच ह्या कॉन्टेस्टांत तू भागीदार जावपाक शकता. आणि जर तुका पार्टिसिपेट करपाक जाय जाल्यार प्लीज इनबॉक्स मी ऑन माय नंबर 9011043369 ह्या नंबराचेर म्हाका तू मॅसेज धाड युअर नेम एंड युअर एड्रेस आणि तुका जर पार्टिसिपेट करपाक जाय आय लव मी ह्या कॉन्टेस्टांत जाल्यार आय लव मी ही मॅसेज तातूंत टायप कर एंड प्लीज सेंड इट टू मी ऑन 9011043369 ह्या नंबराचेर. फर्स्ट 20 पार्टिसिपंट जे आसतले ऑल ओवर गोवा तांकां आमी घेतले तांकांच फक्त चान्स मेळटलो ह्या कॉन्टेस्टांत भागीदार जावपा खातीर. एंड तांच्या खातीर डेर्स आसतले प्रिलिमिनरी डेर्स आसतले एंड ताच्या नंतर
बाकीचे डेज मागीर फुडें कळटले कारण प्रिलिमिनरी राउंडा नंतर आमी फक्त 8 जे चले आसा तांकां सिलेक्ट करतले आनी तांचे वांगडा बाकीच्यो 3 डेर आनी फायनली कोण जिखता ताका हे प्रायज मेळटले. सो लव युअर सेल्फ, टेक केअर ऑफ युअर हेल्थ. हो आमचो मोगाचो म्हयनो आमी असोय मनोवया आनी असोच मनोवया कारण तुमच्या हेल्थाची केअर घेवप भरपूर गरजेचें. घेयात रे हेल्थाची केअर सगळे जाण. येदी व्हडली स्क्रिप्ट कोण बरयता रे? फुडल्या फावट शॉर्ट बरयात स्क्रिप्ट. ओके, नाव मुविंग टू द नेक्स्ट म्हळ्यार पयलो आमचो सेगमेंट तो म्हळ्यार क्वेश्चन आन्सर राउंड इन डॉक्टर दादा वैद्य कॉलेज ऑफ एज्युकेशन फोंडे हांगासर. आनी कांय सुंदर अशे क्वेश्चन हांवें विचारले एंड इतले बरे आन्सर्स गावले. वन्स अगेन हांव म्हणपाक सोदता की वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज. क्लॅप्स 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 मारात. कारण इतले बरे तांच्यांनी आन्सर्स दिले म्हाका. सल्यूट टू ऑल द स्टुडंट्स कारण खरेंच खूब ज्ञान आसा जे आमचे सरभोंवतणी कितें घडटा पळय ताचें जनरल नॉलेज खूब बरी आसा ह्या भुरग्यांची. तांच्या खातीर खरेंच बेस्ट ऑफ लक इन देयर फ्युचर लायफ. बट हो क्वेश्चन आन्सर राउंड तुमच्या खातीर फ्रॉम माय सायड. Hello and welcome to युवापंथी with Sachin season 3 and right now आमी फोंड्यान आसा दादा वैद्य कॉलेज ऑफ एज्युकेशन. एम आय रायट? यो ओके. सो आमी ह्या कॉलेजीन पावल्ले आसा आनी कांय स्टुडंट्स आमच्या बरोबर आसा हांगासर. दे हॅव देयर ड्रेस कोड ओवर हियर एंड इट लुक्स रियली नायस जेन्ना भुरगे ड्रेस कोडान बीन आसता एंड एक स्कूल जो एक फिलींग येता. सो सिंपल क्वेश्चन सिंपल आन्सर्स दो एंड 5 क्वेश्चन आसा तुमी आन्सर करपाक शकता. सो खंयच्यान सुरू करूं? I'll start from Vinda, okay? Okay, first question, simple as a, okay, do not prompt and do not help करू नाका, do not help your friend, okay? जर असो कोण करताना दिश्टी पडत जाल्यार नेक्स्ट क्वेश्चन तुमकां येतलो जो कोण हेल्प करता ताका. सो विल स्टार्ट. नॅशनल सॉंग ऑफ इंडिया खंयचें? नॅशनल सॉंग जनगणमन. नॅशनल एंथम? नॅशनल एंथम जनगणमन. वंदे मातरम. ओके, वंदे मातरम. सर वंदे मातरम. वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरम वंदे मातरम. good, really good. Okay, national song of India? वंदे मातरम. वंदे मातरम. सुजलाम सुफलाम. वंदे मातरम. वंदे मातरम. वंदे मातरम. खबर ना. First paragraph of this song. The song वंदे मातरम. वंदे मातरम शुभलां सुफलां मलयज शीतलां. वंदे मातरम. वंदे मातरम. खबर आशिल्लें तुका काय जस्ट? खबर आसली. वंदे मातरम. National song of India? National song जनगण. No, this वंदे मातरम. सारकें न्हू? I'll give you one more. National song. वंदे मातरम. या वंदे मातरम. National song? वंदे मातरम. वंदे मातरम. वंदे मातरम. वंदे मातरम. Who wrote this song? बंकिमचंद्र रवींद्रनाथ टागोर. बंकिम चंद्र चटर्जी. वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम सजला सुफला तळमळ शीतल वंदे मातरम. वंदे मातरम. वंदे मातरम. वंदे मातरम. सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरम वंदे मातरम. जय जवान जय किसान हो नारो कोणी दिल्लो? You can ask her. पंडित जवाहरलाल नेहरू. जवाहरलाल नेहरू. सुभाष चंद्र बोस. लाल बहादुर शास्त्री. 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 लाल बहादुर शास्त्री.
पंडित जवाहरलाल नेहरू. जय जवान जय किसान. Who said this? Wait. सुभाष चंद्र बोस. लाला लजपत राय. लाल बहादुर शास्त्री. डोंट नो. आई डोंट नो. लाल बहादूर शास्त्री. लाल बहादूर शास्त्री. सो दिसता. लाल बहादूर शास्त्री. लाल बहादुर शास्त्री. पंडित जवाहरलाल नेहरू. सुभाष चंद्र बोस. डोंट नो. सुभाष चंद्र बोस. सावरकर. लाल बहादूर शास्त्री. सुभाष चंद्र बोस. लाल बहादुर शास्त्री. पंडित जवाहरलाल नेहरू. जय जवान जय किसान हे कोणी म्हणिल्ले? खबर ना. इट्स लाल बहादुर शास्त्री. या इट्स लाल बहादुर. लाल बहादूर शास्त्री. लाल बहादूर शास्त्री. ओके, व्हॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ पॅन कार्डाचे PAN असतं न्ही फुल. Permanent number something. I don't know about the age. परमनंट अकाउंट नंबर. Permanent. खबर ना. Permanent account number. I don't know. परमनंट अकाउंट नंबर. Permanent account number. PAN फुल फॉर्म किती आहे? आई डोंट नो. परमनंट अकाउंट नंबर. Permanent account number. परमनंट अकाउंट नंबर. Yes. Permanent account number. Permanent account number. पॅन कार्डाचे PAN फुल फॉर्म किती आहे? Permanent account number. परमनंट अकाउंट नंबर. Permanent account number. Permanent account number. किती आहे? PAN card no. पॅन कार्ड नंबर. No. PAN कार्डाचं full. पॅन कार्डाचा फुल फॉर्म किती आहे? खबर ना. पॅन कार्डातले PAN फुल फॉर्म किती आहे? सांगता राहा. Permanent account number. परमनंट अकाउंट नंबर. Same. Permanent account number. परमनंट अकाउंट नंबर. Permanent account number. Identify this person. Wait. She's the. It's on my tongue. Her poster is there in your Goa University. स्वच्छ भारत. Yes. Mridula Sinha. Mridula Sinha, governor of Goa. राव. Wait. ही आमची फाटले गव्हर्नर आशिल्ली आमची ती कोण गो ती मृदुला सिन्हा. श्रीमती मृदुला सिन्हा. Okay. Wait. मृदुला सिन्हा. गव्हर्नर ऑफ गोवा मृदुला आणि ती युनिव्हर्सिटीची वाईस चान्सलर. Identify this person. Wait. मृदुला सिन्हा. तुम्ही बरं सगळं? येस मृदुला सिन्हा. हर एक नुक्कड पे जिनियस जैसे हम कहते हैं. येस, आयज हांव जे कॉलेजीन आयला प्रत्येक क्लासीन आमकां सगळेच जाण आन्सर करताना आसतना मेळिल्ले आसा. एंड हांगासरली ही क्लास सुद्दां सगळीच तितलीच इंटेलिजंट आसा आनी तितलेच बरी क्लेवर आसा. एंड आय हॅव द सेकंड विनर ऑफ दीस कॉलेज. तुजें नांव? मोनाली आरोंदेकर. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. द चॉकलेट फ्रॉम नेस्ले इंडिया लिमिटेड, specially designed chocolate by food artist Uttam Kumar. And yes, congratulations to whole class and thank you very much for talking with us. This gift hamper is sponsored by Nestle India Limited, featuring food artist Uttam Kumar. आर्ट अँड कल्चर मिस्टर गोविंद गावडे. सेम गोविंद गावडे. Who is the Minister for Art and Culture in Goa? Wait. गोविंद गोविंद गावडे. कोण तो?
आर्ट अँड कल्चर. गोविंद गावडे. गोविंद गावडे. गोविंद गावडे. गोविंद गावडे. आय डोंट नो. युवापंथी विथ सचिन सीझन 3चे आमचे पहिले विनर तर न्ही पण पुराय क्लासीक हांव दिवपाक सोदता कारण खूब बरी आन्सर्स एंड आफ्टर कितल्यो कॉलेजीस एंड आय शूड मेन्शन दीस कारण इतल्यो कॉलेजीस आमी पळयले सीझन 1, 2 एंड 3 एंड दीस इज द फर्स्ट कॉलेज इन आमचे गोंय जे म्हाका इतले बरी आन्सर्स आनी क्वेश्चन विचारतना म्हाका भंय दिसतालो की आतां खंयचो विचरोत काय म्हूण बट येस you people really deserve it and the champion of this year म्हाका दिसता परिक्रमाचे चॅम्पियन्स एंड तुजें नांव सहेली बोरकर. सहेलीन हे आख्ख्या क्लासी खातीर प्रायज घेतलेले आसा आनी कॉंग्रॅच्युलेशन द प्रायज इज स्पॉन्सर्ड बाय नेस्ले इंडिया लिमिटेड अल्फिनो चॉकलेट एंड स्पेशली डिझायन्ड बाय द फूड आर्टिस्ट थँक्यू व्हेरी मच एंड कॉंग्रॅच्युलेशन्स थँक्यू. This gift hamper is sponsored by Nestle India Limited, featuring food artist Uttam Kumar. आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर फॉर गोवा. गोविंद गावडे. आर्ट एंड कल्चर गोविंद गावडे. सगळ्यांना वाटून खाय आपण दिवू कोणा कडेन. GVM's कॉलेज ऑफ एज्युकेशन दीस इज दी थर्ड क्लास आय एम एंटरिंग आनी येस हांगासर जी भुरगीं आसा खरेंच इतली इंटेलिजंट आसा प्रत्येक क्लासीन म्हाका एक प्रायज दिवपाक हांगासर भाग पडले आसा एंड दीस इज सेकंड इयर. कॉंग्रॅच्युलेशन्स यू रियली डिजर्व इट एंड राउंड ऑफ अप्लॉज टू यू गायज. खरेंच इतले बरी आन्सर्स दिले एंड दीस इज द फर्स्ट कॉलेज एंटायर गोंयान इतले जे भोंवता हांव कॉलेज इतली बरी आन्सर्स दिल्या. थँक्यू, कॉंग्रॅच्युलेशन्स एंड कीप इट अप. देव बरें करूं. This gift hamper is sponsored by Nestle India Limited, featuring food artist Uttam Kumar. वी हॅव दी फोर्थ विनर. खरें आनीक म्हाका क्वेश्चन विचारपाक सद्या भंय दिसता कारण सगळे आन्सर्स तांकां खबर आसा. कॉंग्रॅच्युलेशन्स एंड थँक्यू व्हेरी मच नेस्ले इंडिया प्रायवेट लिमिटेड हांचे कडल्यान तुमकां हे प्रायज. This gift hamper is sponsored by Nestle India Limited, featuring food artist Uttam Kumar. आफ्टर दिस क्वेश्चन आन्सर राउंड तुमकां सगळ्यांक आवडला आसतलो कारण वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज अजून परत हांव परत एक फावट सांगपाक सोदता कारण सीझन 3 आमी 10वो एपिसोड करता इतले सगळे कॉलेजीस आमी कवर केलो बट वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज जी म्हाका मेळ्ळी. बरे आन्सर्स दिले. हांवें खूब फावटी मेन्शनूय केला ह्या प्रोग्रामान. अशेंच जर जनरल नॉलेज दवरीत जाल्यार आमचे यूथ खूब फुडें पावपाक शकता एंड लायक आमचे एक्स प्रेजिडेंट अब्दुल कलाम सरान सांगलेलें की यूथ आर द फ्युचर ऑफ द नेशन. ते घडपाक खूब मदत मेळटली. सो प्लीज तुम्ही जनरल नॉलेज जाता इतली दवरात. नेक्स्ट विकाक सुद्दां कांय क्वेश्चन घेवन आमी आनीक खंय तरी वचपाचें आसा. खंयची एरिया आसतली खंयच्या भुरग्यांक आमी मेळ्ळे ते तुका थोड्या वेळान सांगता. पूण रायट नाव वी हॅव द गेस्ट विथ अस फॉर द प्रँक सेगमेंटा खातीर एक नवीन प्रँकस्टर आसा आमच्या बरोबर. कोण आसा, कितें आसा आनी कितें आसा आयचो प्रँक ते सगळें तुमकां कळटलें. जस्ट वॉच इट. सो रायट नाव वी आर एट द प्रँक सेगमेंट आनी म्हाज्या बरोबर आयज एक नवीन प्रँकस्टर आसा. येस, अंकिता सावंत. अंकिता वेलकम टू द शो. एकदा हाय म्हण आमच्या जे प्रेक्षक आहा तांच्या खातीर. ओके, सो अंकितान तर हाय म्हटलेलें आसा पूण आयचो प्रँक भरपूर सिंपल आसा. अंकिताक हांव फूल दितलो. व्हॅलेंटायन लागीं पावलो अंकिता, सो म्हाजे कडेन एक्सेप्ट करचें पडटलें तुका हे फावटी फूल. एंड येस, अंकिताक हांव गुलाब दितलो एंड ते तर एक्सेप्ट करतले पूण हो गुलाब आनीक कोणाक आवडटा किंवा आवडना हे सगळें आमी पळयतले. सो वेलकम अंकिता टू आवर शो. एंड बेसिकली अंकिता अबाउट युअर सेल्फ तूं कितें करता? हांव कलाकृती बीन आसता. एज अ एक्टर. ओके, वाव. सो वी हॅव एक्ट्रेस विथ अस एंड येस, मजा येतली प्रँक करपाक. वॉच आवर प्रँक एंड एन्जॉय. एन्जॉय. एकूच मिनिट. आय रियली लव्ह यू. तुका न्ही सायडीक गो. थँक्यू. Really love you. Thank you very much. I love you so much. थँक्यू. Excuse me. It's a prank we were shooting and my cameraman is watching you from there. Both the cameraman and the camera. I love you so much. थँक्यू. Thank you, thank you. Hello, sorry. Excuse me. My name is Sajid. I'm from Prudent Media. We were shooting a prank. My cameraman is.
I really love you so. तुका न्ही मातशें Thank you very much. Thank you for accepting this rose. Thank you. Excuse me. Hi. My name is Sachin and we were shooting a prank and my cameraman is watching you from here. Sorry. Thank you very much for your explanation. I love you so. तुका न्ही साइडीक राव गो. I love you so much. Thank you for accepting this rose. Thank you. Thank you very much. I really love you so much. I love you so much. I was waiting. I love you so much. Thank you. I love you so much. खरेंच सोबत तो कितलो रावला होतो. Excuse me. Hello. Hi. My name is Sachin. आम्ही न्ही प्रुडंटा खातीर काम करता. आम्ही प्रँक शूट करतालो होतो कॅमेरामॅन. तुझे एक्सप्रेशन पळयताले. सॉरी फॉर दॅट अँड थँक यू व्हेरी मच फॉर द नायस एक्सप्रेशन. थँक यू व्हेरी मच. थँक यू. इतले रावलो. थँक यू. आय लव यू सो मच. थँक्यू. कितलो रावलो तुझ्या खातीर. थँक यू. ओके दॅट्स इट. हो आशिल्लो एक ल्हानसो प्रयत्न आमचो म्हणजे म्हाजो म्हणपाक शकता हो की व्हॅलेंटायन डेक सिंगल न रावपाचो हो एक ल्हानसो प्रयत्न. बट जोक्स अपार्ट तुमकां हो प्रँक नक्की आवडला आसतलो इतली तरी खात्री आसा म्हाका. नेक्स्ट विकाक आनी एक नवो एपिसोड घेवन तुमच्या मुखार येतले. पूण परत एक फावट तुमकां सांगपाक सोदता व्हॅलेंटायन्स डे लागीं पावलो आसा. तुमच्या काळजाच्या लागीं कोण मनीस आसा जाल्यार तुका मॅसेज धाडपाक जाय जाल्यार प्लीज इनबॉक्स मी ऑन माय फेसबूक अकाउंट जो आसा युवापंथी विथ सचिन हाजेर चल एंड म्हाका इनबॉक्स कर की कोणाक मॅसेज धाडपाक जाय ती. ताजें नांव, ताजें एड्रेस, तुजें नांव, तुजो एड्रेस आनी मॅसेज कितें आसा ती. बेस्ट मॅसेज जर तुजी आसा, काय लिमिटेड मॅसेज आमी वाचतले आनी जर बेस्ट मॅसेज तुजी आसा जाल्यार तुका मेळटले प्रायज फ्रॉम नेस्ले इंडिया लिमिटेड. सो बेगेंतल्या बेगीन चल फेसबुकाचेर आनी म्हाका मॅसेज कोणाक धाडपाक जाय ती म्हाका सेंड कर. एंड 10th of February लास्ट आसा मॅसेज धाडपा खातीर. प्लीज बेगीन चल आनी म्हाका मॅसेज धाड. एंड अगेन मंथ ऑफ लव. आमी आमच्या काळजाचे कोण लागीं आसा तांकां आमी मोग करतात. बट लव युअर सेल्फ, लव युअर हेल्थ, आय लव मी असो एक आमचो कॉन्सेप्ट आसा. आनी ह्या कॉन्सेप्टा अंडर आमी कांय डेज दितले आमच्या भुरग्यांक एंड तांच्यांनी ते कंप्लीट करपाक जाय. सो फर्स्ट 20 एंट्रीज आमी घेतले. परत एक फावट सांगता, फर्स्ट 20 एंट्रीज आमी घेतले. जर तुका एंट्री घेवपाक जाय, तुका दिसता जर तूं खरेंच फीट आसा, कसलेय डेर दीत जाल्यार तूं करपाक शकता. हे सगळे डेज आमी एक्सरसायज थ्रू आसतले कारण तुजी कॅपेबिलिटी आमी पळयतले, कॅपेसिटी पळयतले तुजी. एंड खुबश्यो गजाली आसतल्यो. कितें उलयता काय कितें आसा रे स्क्रिप्टार. अश्यो स्क्रिप्टी बरयल्यो काय त्रास जाता रे. तूं कितलो फीट आसा हे आमी पळयतले. एंड ताच्या नंतर बेस्ट 20 म्हणजे फर्स्ट 20 जे येतले तांकां आमी एंट्री दितले. ताच्या नंतर एलिमिनेट जातले 12 जाण एंड 8 जाण जे उरतले 8 भुरग्यां वांगडा आमी फुडले 3 राउंड खेळटले. एंड जो जिखता ताका मेळटले प्रायज. सो प्लीज हरी एंड सेंड योर एंट्रीज कारण आयज आसा 2 तारीख. 5 तारीख आमची लास्ट आसा फॉर दीस कॉन्टेस्ट. आय लव मी म्हळ्यार तुज्या हेल्थाची काळजी घेवपाक जाय. लव युअर हेल्थ असो हो कॉन्सेप्ट आसा. सो हो एपिसोड तुमकां कसो लागलो म्हाका नक्की कळयात ऑन द युवापंथी विथ सचिन जे आमचे फेसबूक पेज आसा ताजेर. ऑर म्हाका तूं ईमेल करपाक शकता features@prudentmedia.in हाजेर चल एंड म्हाका तूं ईमेल करपाक शकता. सो प्लीज ईमेल मी एंड गिव मी फीडबॅक ऑर म्हाका फेसबुकार चल आनी फीडबॅक दियात. खूब गरजेचें आसा कारण तुमकां जर नवीन कितें पळोवपाक जाय हे प्रोग्रामाक तुमकां कसो लागलो हो प्रोग्राम जर कितें सांगपाक जाय यू कॅन ऑलवेज टेल मी ऑन युवापंथी विथ सचिन फेसबूक अकाउंट जो आसा ताजेर मॅसेज करपाक शकता. सो रायट नाव हांव सचिन तुमकां सगळ्यांक टाटा बाय बाय म्हणपाक सोदता. टेक केअर ऑफ युअर हेल्थ, लव युअर सेल्फ एंड लव युअर सोसायटी ऑल्सो.
अँड लव युअर सेल्फ अँड सगळ्यांना लव करात, मोग करात सगळे, लाईक मोग करात. थँक्यू.